रोजी 2026 ची परीक्षा रद्द केली। उपरांत ही परीक्षा दिल्यास सध्या नेसाय कुडतरावपी मूळ बंगळूरच्या 17 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यान आत्महत्या केली। यान फुडें आपल्याक सर्तीचे परीक्षेक बसपाचें ना अशी चिटयेक बरोवन दवरले आनी आपलो जीव गोळ घेवन सोपयलो। पुलिसांनी हे विशीं तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती दिली। मायणा कुट्टरी पुलिसांनी हे असैमीक मरण म्हणून नोंद केला। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाच्या मॉर्गात दवरल्या। दक्षिण गोंयचो फामाद बिट्स पिलांनी कॅम्पस सध्या अभ्यासा परस थंय घडपी मरणांच्या घडणुकांक लागून चर्चेत आसा। कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। बुधवारा केरळच्या अर्जुन साबू ह्या 26 वर्साच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या दुसऱ्या वर्सात शिकपी विद्यार्थ्याची कूड ताच्या कुडीत सापडली। सुत्रांच्या म्हणण्याप्रमाण ताची कूड गळफास आयिल्ल्या अवस्थेत कुडीत सापडली। घडणूक थळार पुलिसांक एक सुसायड नोट मेळ्ळा। फुडलो तपास सुरू आसा। बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान अजून मेरेन प्रशासन कित्याक ओगी आसा असो सध्या प्रस्न पडला। कार्यकारी अभियंतो आणि नोडल अधिकारी काशीनाथ शेटये हांणी पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक गौरीश मळीक आणि पुलीस उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आड कागाळ केली। मुंबय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाक 15 लाख रुपया लाच दिताले। ही लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान PSI संकेत पोखरे, PI गौरीश मलीक आणि नागरीक योगेश तिगाडी ताका गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतोवपाचो कट रचताले असो आरोप कागाळीत केला। मळा तळ्यातल्या नुस्त्याच्या मरणासंबंधी दाखल केल्ल्या सुमोटो जनहित याचिके वेळार उक्त्या सुवातेर सिवरेजचे उदक सोडपी 7 घरांची सिवरेजची लायन काडून उडयल्या अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेन उच्च न्यायालयाक दिली। हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर उच्च न्यायालयान ह्या 7 घरांच्या धन्यांक सिवरेजच्या जोडणी खातीर योग्य रितीन अर्ज करपाचो निर्देश दिला। तशेंच तळ्यात आनीक प्रदूषण जावचें न्हय हे खातीर न्यायालयान गटार आणि मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाक ह्या अर्जांक प्राधान्य दिवन तांची बेगोबेग प्रक्रिया पुराय करची असो आदेश दिला। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 जूनाक जातली। बेतोडा जंक्शन वाठारात कांय दिसा पयलीं मरण पाविल्ल्या उसगांवच्या होमगार्ड दिनेश गावडे हाच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा विशींचे गुपीत उक्ताडार हाडल्या प्रकरणात सध्याची परिस्थितीचो अहवाल सादर करात असे निर्देश अनुसूचित जमाती आणि जाती आयोगान दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याक आणि दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक दिल्यात। तशेंच दिनेश गावडेक मरण आयिल्ल्या ते सुवातेची फॉरेन्सिक टीम आणि फोंड्या पुलीस आणि रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली।
प्रधानमंत्र्यान 2 दिसां आदी केल्ली आवाहनां देश हितार्थात आशिल्ली, मात विरोधी पक्ष मुद्दम दिशाभूल करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केली। यूपीए सरकारान देशाची अर्थव्यवस्था संकश्टात हाडिल्ली। त्या वेळार आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान लेगीत पेट्रोल वापराचेर असोच उलो मारिल्लो आनी आदले अर्थमंत्री पी चिदंबरमान भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरपाक सांगिल्ले। त्या वेळार जगात युद्धाची परिस्थिती नाशिल्ली, मात काँग्रेसीन देशाची अर्थव्यवस्था संकश्टात हाडिल्ली। यूपीए सरकाराच्या काळात भारत 5 गरीब देशांच्या वळेरेंत आशिल्लो, मात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाल्ल्याक भारत देश जगात 3री व्हड अर्थव्यवस्था जावपाचे वाटेर आसा अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक हांणी काँग्रेसीचेर फार पेटयले। चिंबल ग्रामपंचायतीत उत्पन्न दाखले दिवपाची प्रक्रिया आडोवन दवरिल्ल्यान गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगान स्वेच्छा दखल घेतली। या प्रकरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन जाल्ल्याचे नमूद करीत आयोगान ग्रामपंचायत आणि पंचायत संचालनालयाक नोटीस बजायल्या। संबंधित अधिकाऱ्यांक 2 जूनाक आयोगा मुखार हजर रावन आपली बाजू मांडपाचे निर्देश दिल्यात। उत्पन्न दाखले मेळना नाशिल्ल्यान नागरिकांनी आंदोलन केले। एका दिसाळ्यान उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या बातमेची दखल घेत आयोगान ही कारवाय केल्या। गरीब लोकांक सरकारी सुविधांचो लाव घेवपा खातीर हे उत्पन्न दाखले म्हत्वाचे आसता। हे दाखले वेळार मेळना नाशिल्ल्यान कितल्याशाच ग्रामस्थांक अडचणी जाताल्यो। ही गजाल मानवाधिकार आयोगान गांभीर्यान घेतली। तामिळनाडूच्या राजकारणात बुधवारा एक नवो इतिहास रचलो। अटीतटीच्या राजकीय घडामोडी उपरांत तामिळगाव येथील कळगमचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय हांणी विधानसभेत आपले भोवमत सिद्ध केले। 234 वांगड्यांची विधानसभेत भोवमत मेळोवपा खातीर 118 मतां जाय, जाल्यार 144 आमदारांनी विजयाच्या सरकाराच्या फाटबळाचेर मतदान केले। तामिळनाडूच्या इतिहासात पहिलेच खेपे हे ट्रस्ट मत लायव्ह प्रसारित जाल्ले। गरमेत बरीच वाढ जाल्ली असताना राज्यात टमाटांचे दर लेगीत तेंगशेर पावल्या। बाजारात टमाटांचे दर सध्या 50 रुपये किलोचेर पावल्यात। तापमानात जाल्ल्या वाडीक लागून टमाटांच्या दरांनी वाढ जाल्या आसूंये अशें कांय विक्रेत्यांचे म्हणणे। तरी आसतना टमाटा घेवपाक गिरायकांचो आंकडो कमी जाल्लो ना अशें भाजेकार सांगतात। शिगांव ते पळसकट्टा वाठारांत वचपा खातीर 2 किलोमीटर रस्तो आसा, मात ह्या रस्त्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। हे संबंधी पंचायती कडल्यान ग्रामसभेत थाराव घेवन रस्त्याचो सर्वे जाला। रस्त्याचे काम थळावो आमदार गणेश गांवकार हांणी बेगोबेग करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कदंबा येरादारी महामंडळा खातीर सुमार 200 इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसात आनी ह्या प्रस्तावाक अर्थसंकल्पात मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्यो बसी हाडले उपरांत बसींचो उणाव सुटावो जावपाची शक्यताय आसा अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. इलेक्ट्रीक बसी एकाच चार्जीचेर फकत सुमार 200 किलोमीटर वता. हो प्रस्न सोडोवपा खातीर शेजारच्या राज्यांकडेन चार्जिंग स्टेशनां लावपा विशीं चर्चा सुरू आसा, जाका लागून आंतरराज्य कार्यावळी वेळार बसींची चार्जिंग करपाक मेळटली. कारापूर सरवण पंचायतीत धुडगूस घालून उपसरपंचाक राजीनामो दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आता अडचणीत आयल्यात. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका पंच वांगड्या सयत 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. पंचायतीत गोंधळ घालपाच्या ह्या प्रकारा आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. पिंपळकट्टा वाठारात व्हड प्रमाणात भिकारी रावतात आणि परत परत विनवणी करून लेगीत ते भायर सरनात, अशी कागाळ मडगाव न्यू मार्केट वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी पुलीस निरीक्षकाकडेन केली. तशेंच सकाळी रस्त्या कुशीक स्टॉल लायिल्ल्यान लोकांक आपल्यो गाडयो लेगीत दवरप कठीण जाता, अशी कागाळ तांणी केल्या. हे कागाळी उपरांत पुलिसांनी सुवातेर तपासणी करून भिकाऱ्यांक धांवडावन घाले. येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी कळंगुटे राजकीय चर्चांक नेट आयला. उमेदवारांचेर थळाव्या फुडाऱ्यांकडल्यान प्रतिक्रिया आनी विधानां येत आसात. कळंगुटचो सुदेश मयेकार आनी कळंगुटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी मतदारसंघातल्या राजकारणाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या. उसगांव चौगुले वर्कशॉप वाठारांतल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या सिवेज चेंबरांतले घाणयारे उदक भरून व्हांवता. हे हळशिकावणे उदक उदका पायपलायनीक मिक्स जावन थळाव्या लोकांक पुरवण जाता. ह्या प्रकारा खातीर उसगांवच्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला.
2 दिसात उपाय येवजण केली ना जाल्यार पिवपाच्या उदका विभागाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा हाडटले असो इशारो थळाव्यांनी दिला. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका बुधवारा मडगावच्या पोरण्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयात जाली. हे बसकेत महिला शक्ती अभियाना अंतर्गत उमेदवारी मेळिल्ल्या बायलां वांगड्यांचो अभिनंदाचो थाराव पास केलो. हे बसकेत कंत्राटदारांची काम करपाची पद्दत, जिल्लो पंचायतीक चड अधिकार दिवप, कामां वेळार पुराय करूंक नाशिल्ल्या कंत्राटदारांक कारणां दाखय नोटीस जारी करप अशा साबार महत्वाच्या प्रस्नांचेर बसकेत चर्चा जाली. म्हापसा मध्यान कार्ड गॅमलिंग क्लबाचेर धाड घाल्ल्यान एकूच खवदळ पडलो. ही कारवाय 2 बायलां समाज वावुरप्यांनी पिंक पुलीस फोर्साच्या मजतीन केल्ल्याचें कळटा. मात ज्या लोकांचो ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्लो तांणी पुलीस येताच घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. ह्या कारवायेत पुलिसांनी रोख रक्कम आनी हेर सामान जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान पणजे भाटले वाठारांतलो रस्तो 12 ते 16 मे मेरेन तात्पुरतो बंद दवरपाचो आदेश जारी केला. 700 मिलीमीटर आणि 600 मिलीमीटर पायपलायनीच्या तात्काळ इंटरकनेक्शन कामा खातीर हो निर्णय घेतला अशें कळटा. देखून नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरचे अशें आवाहन प्रशासनान केलां. कोलवा वाठारांत परतून एक फावट सिवरेज चेंबर ओव्हरफ्लो जावपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. व्हांवपी सिवरेजचे घाणयारे उदक अडोवपा खातीर सिवरेज विभागान माती घाल्ली, मात तो यत्न अपयशी थारलो. हाका लागून ह्या वाठारांत घाणयारो वास पातळ्ळा. संबंदीत प्रशासनान सारखे काम करूंक नाशिल्ल्यान हो प्रस्न निर्माण जाला. सिवरेजचे घाणयारे उदक शेतांतल्यान फुडें दर्यांत वचपाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. बाणावले वाठारांतल्या थळाव्यांनी तळेबांद हांगा कोयर उडयतना एकल्याक रंगे हात धरलो. उपरांत हे विशीं थळावे पंचायतीक कळयले. पंचायतीन त्या मनशाक घडणूक थार उडयल्लो कोयर नितळ करपाचो निर्देश दिलो. तशेंच बेकायदेशीरपणान कोयर उडयल्ल्यान त्या मनशाक दंड घाला.
गांव नितळ दवरपा खातीर खर उपाय सातत्यान चालीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. उत्तर प्रदेश हमीरपुरात राष्ट्रीय महामार्ग 34चेर ट्रक आणि ई रिक्षा मध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भरपूर फातर घेवन वचपी ट्रक प्रवासी घेवन वचपी एका ई रिक्षाचेर कोसळिल्ल्यान 2 प्रवाशांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 3 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केली. ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशें कळटा. बुधवारा सकाळी दिल्लीच्या कांजावाला उद्देगीक वसाहतींत एका कारखान्याक उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आणि उजो आटपावन थाळ्ळो. ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीतहानी वा दुखापत जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली ना. उजो लागिल्ल्याचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. उत्तर प्रदेशच्या सीतापूर शहरात ओव्हरब्रिजाचेर एक व्हड पिंपळाचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान हें झाड अचकीत कोसळ्ळें अशें कळटा. ह्या घडणुकेंत त्या मार्गावयल्यान वचपी 3 जाण आडकून पडिल्ल्यान तांकां गंभीर दुखापत जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केली. हवामान खात्यान गुजरातच्या कांय भागांनी फुडले कांय दीस गरमेची ल्हार येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. कांय भागांनी 40 ते 45 अंश सेल्सियस लेगीत तापमान नोंद जावपाची शक्यताय आसा. ह्या दिसांनी हिसपा भायर गरमी जाणवतली, देखून सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. गरजे भायर वतांत भायर भोंवचें न्हय आनी भरपूर प्रमाणात उदक वा लिंबू सरबताचो आस्वाद घेवचो. मजगतीं केरळाक 1 जूनाक जाल्यार गुजराताक 15 जून मेरेन मॉन्सूनाची शक्यताय उक्तायल्या. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांनी उष्णताय वाढिल्ली असतानाच बुधवारा काश्मीराक भरपूर प्रमाणात प्रवासी आयिल्ले दिसून येता. काश्मीराक आशिल्ल्या शीतळ वातावरणाक लागून खास करून प्रवासी आयल्यात. पारंपारीक शिकारा भोंवडेक पर्यटक आकर्षित जाल्ले दिसून येता. मजगतीं येवपी सप्तकात काश्मीराक थोडो बदल जावचो अशी मागणी टुरिझम स्टेक होल्डर्सांनी केल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें